आयज आमी केले रेशाद मसाला. कश्मीरी चिल्ली घेतला आहे 30 आणि मिरसांगी हांव हे अशें मोडून घेता. लसूण 12 आहा, 30 ग्राम, अर्दो टीस्पून जिरे, मिरी 40, लवंग 12 आसा, आले अर्दो इंच, एक गोवन विनिगर ना जाल्यार कोकोनट विनिगर वापरला जाता. सेम फ्लेवर मेळटलो तुमकां. जर भायल्या देशान रावता जाल्यार तुमकां गोवन विनिगर मेळपाना. तर हांव हे भिजोवन दवरता 1 वरभर 2 वर, जितले जाता तितले भिजयले तितले बरें. अर्दो चम्मच हळदी पिठो आनी 2 इंच तिकी. ह्या मसाल्यान आमी काय उदक बिदक वापरपाना. रेशाद मसाल्यान उदीक वापरनात. कांदो जे आहा न्ही, कांदो चुलीन भाजल्यार आनीक बेस्ट कांदो कातरून तव्यार भाजल्यार बी जाता. पण जे तेतून स्मोक फ्लेवर जो पर्यंत येयना न्ही, तो पर्यंत रेशाद मसाल्याचे टेस्ट कळपाना. तर एक कांदो घेतला हांवें आनी हे भशेन चुलीन भाजून घेता. हे भाजून जाल्ले आसा. आता थंड जाल्या उपरांत आमी वांटून घेवया. आता सगळे मसाले मिक्सरान घालून वांटून घेवया. आनी विनिगर उदक हांवें अजिबात वापरूंक ना. आता कांदो थंड जाल्लो आसा, हांव वांटून घेता. बरें धबधबीत वांटून घेवप. इल्लो मीठ घालया. आनी ह्या मसाल्यान आमी साखर वापरना म्हणून हांव कितें करता, इल्लें आमटाण वापरता. आमटाण गोडसाण दितात, ताका लागून आमटाण. सगळे कडेन साखर म्हाका जमना. तर हांव मीठ इल्लें घालून घेता. मीठ मातशें कमी जाल्लें टेस्ट करून पयलें. हे आमचे धबधबीत रेशाद मसालो जालो तयार. तुमकां जाय ते भशेन तुमी एन्जॉय करपाक शकता. तर आजच्या व्हिडिओन इतलेच पुरो. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.